केपेच्या गोळकोटमी वाठारात बिबट्यान हल्लो केल्ल्यान एका पाडकाक मरण आयलें। ह्या वाठारात बिबट्यान तिसरे खेपे गायेचेर हल्लो केल्ल्याचे सामकार आयला। परतून अशी घडणूक घडिल्ल्यान थळाव्या लोकां मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालां। राना खात्यान हे विशीं कारवाय करता म्हणून सांगिल्ल्याचे थळाव्या पंचवांगड्यान सांगलें। पळयात। की फर्स्ट टाइम आमगेले दुमिंगो मिनेजीस हाच्या पाडकांचेर लेपर्डान अटॅक केल्लो आनी आयज बेंजू क्लेमेंट हाच्या पाडकाचेर अटॅक जाला। सकाळी गोठ्यान आयले तेन्ना म्हाका कळ्ळें ते पाडूक ना म्हणून सायडी चोयल्या आमगे पाडका हान दवरलो आहा। लास्ट टाइम आमी फॉरेस्टाक आनी डॉक्टर येवन चॅक करून गेल्ले। फॉरेस्टान सांगलें आपूण एक्शन घेतो म्हूण 17 तारखेर जुलयाच्या 17 तारखेर हो इन्सिडेंट जाल्लो, पूण अजुनूय आमकां कांय एक्शन दिसना। सांगपा म्हणल्यार हांव एवढे म्हणजे सरपंच असो वॉर्ड मेंबर हांव लास्ट टायम आमचो एक डोमिंग मिनिस्टर ताजी गोरवांक 3 जाण गोरवां हाडली आनी हांवें एक फॉरेस्टाक कंप्लेन दिल्ली आनी तशें डॉक्टराकूय आपण तांची तपासणी केल्ली, पूण फॉरेस्टान कांय एक्शन घेवंकूच ना आमचे। पण आयज हांवें फॉरेस्टाक आपयला, आपण येवन गेलो फॉरेस्टर आनी ताणें सांगला आपण आयज एक्शन घेता म्हणून। आनी सपोज तर एक्शन घेयना जाल्यार हांव कोर्ट तो MLA सांगून आमचो मुखार आनी बरो एक फावर मागचो पडटलो फॉरेस्टान एक्शन घेयना।